Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. की आयज जो आसा हांव परतून एक फावटी जे प्रेस मुखार येता म्हणजे एज्युकेशन जे आमचेर केलां ती क्लॅरिटी करपाक लागून हांव तुमचे मुखार येता. सगळ्यांत पयलीं गोवा फॉर्ट पार्टीन जेका मुखार आमचो मुखार काडलेलो ते नाझारेतान गेली ती प्रेस कॉन्फरन्स तेका मुखार काडलेलो तेका आयज आमचे पक्षाचे तर्फेन जे आसा तेका आयज आमी डिफॉमेशन नोटीस जी आसा तेका आयज आमी धाडल्या आनी चडशी ही जी केस आसा डिफॉमेशन बॉम्बे जी आसा कोर्टान जी आसा आमी फायल करतले की जालां कितें की उठोवन जे आसा उठसूट एलिगेशन करप हें आयज सोंपें जाल्लें आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार एलिगेशन करतना आसतना जायत्यो वस्तू ज्यो आसा हेणें क्लियरिटी लोकांच्या मुखार हाडना. आतां क्लियरिटी हाडपाक लागून आयज जो आसा हांव मिडियाच्या मुखार येयलो. जेन्ना पसून विजय सरदेसाय गोंयचो मंत्री जालो 2017 आनी मंत्री जातकीर सगळ्यांत पयलीं जो हेजो कोण एनिमिटी जी पर्सनल एनिमिटी कोणा वांगडा आसली तो जावन आसा उल्फान मुल्ला. आनी हेणें टार्गेट करपाक लागून म्हाका पर्सनली बिकॉज त्या टायमार एका फातोर्डा मतदारसंघात एकेजे वांगडा काँग्रेसीन टायप करुना. सो ताका दिसलें की लुईजीन फालेरो जो आसा तो उर्वान मुल्लाच्या सांगण्याचेर चलता आनी ताका लागून हेजे टायप करुना. हेका टिकेट मेळुना हेजे आपल्या कर्माक लागून आनी ताका लागून हेजी कर्म जी आसा तेजे जे टायमार येयली आनी ताका लागून ताका पार्टींतल्यान तेन्ना भायर गेलो. हेणें पार्टी डिच केली आनी तो वांगडा गेलो. सो हो हेजो मुद्दो हेणें आपले मनीस जे आसा पार्टी आनी आपले मनीस जे आसा आमचे फाटल्यान लायले. आमचे फाटल्यान लायले म्हणून आमकां कांयच प्रॉब्लम ना. आमच्या इन्स्टिट्युशनाच्या फाटल्यान लायले आनी जाता तितलें आमच्या इन्स्टिट्युशनाक डॅमेज करपाचो प्रयत्न केलो. हेणें पुलीस पावर मसल पावर आनी सगळी आपली गव्हर्मेंट मिशनरीज जी आसा हेणें यूज करपाचो जे आसा प्रयत्न केलो. तेजे हांव नॉलेजाक लागून सांगता की हेजी लोकांक कशें काबार करप हेजो एकूच प्रयत्न आसता पॉलिटिक्सान. आनी आपल्याक कोण जे घरान आसा तांकां कितले पयशेकार करप हें तेजी पद्दत जी आसा ही चल्लेली आसा. जेन्ना मॅटर जालें टास्क फोर्स जाली. टास्क फोर्स कमीट जातकीर सदांच टास्क फोर्साचें काम आसता की जे लिगल कितें पॉयंट्स आसता ते घालून जे आसा ते रिपोर्ट सबमीट करप. रिपोर्ट सबमीट जालो विजिलन्स डिपार्टमेंटाच्यान रिपोर्ट येयलो. क्लीन चीट विजिलन्स डिपार्टमेंटाक आमी पावरान ना. BJP पावरान आसली हो पावरान आसलो. आमकां क्लीन चीट दिली कांयच मेळूना. मागीर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्यान टास्क फोर्साचो रिपोर्ट येयलो. रिपोर्ट आहा म्हाजे कडेन आनी तो रिपोर्टूय पॉझिटिव्ह रिपोर्ट येयलो की बाबा हांगा जें आसा हें कांयच ना. इट इज अ मेंटल हॅरेसमेंट एंड टॉर्चर इज गोईंग ऑन फॉर द टिचर्स म्हणून पर्सनल एनिमिटीचे ग्रावंडाचेर हें मेंटली टॉर्चर करपाचें काम जें आसा हांगा चलिल्लें आसा. आतां भारतीय जनता पार्टीचो स्पोक्सपर्सन परतून एक हें येता उर्फान मुल्ला भारतीय जनता पार्टीचो स्पोक्समॅन हितून आसा रेकेडेन आसा. आतां भारतीय जनता पार्टी ह्या पिक्चरान खंयच ना. भारतीय जनता पार्टी पिक्चरान खंयच कित्याक ना कित्याक भारतीय जनता पार्टीचो आनी हेका लिंकूच ना.